अर्गान तुका जेजू महिमा तुजो ग्लाब तुका जेजू बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आयचे दिसा ह्या नव्या वर्साक व्हरतो संदेश देवान आमकां दिवन सुचोवन आसा. लूकाचो एवांजेल 2 अध्याय वाक्य 16 ते 20 आनी 1 वाक्य. लूक चॅप्टर 2 वर्सेस 16 to 21. आनी धवाधवी वचून मरयेक झुजेक आनी खावने न्हिदलेल्या बाळकाक तांणी देखलें. बाळकाक पळयतस ताचे विशयंत देवदूतान सांगलें सक्कड तांकां समजलें आनी गवळी सांगताले तें आयकल्लें सक्कडां अजाप पावली. पूण मरी ह्यो सोर संगती आपल्या काळजान जगोवन दवरून त्यो आटयताली. शिकींक गवळी आपले आयकल्ले आनी पळयल्ल्या संगती पासून तूं देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले. सगळे देवदूतान सांगलेले प्रमाणेच घडिल्लें. बाळकाक 8वो दीस भरतस ताका सुनात करतना जेसू म्हूण नांव दवरलें. हें नांव तो गर्भी समोवच्या आदींच देवदूतान दिल्लें. नव्या वर्साक खंडी सावन जेजू सोडवणदार, जेजू रक्षक, जेजू आमचो जीवदातार आनी आमकां जिवीत दिल्लो तो. एक नवें वर्स देवान आमच्या हातीं परत गेलां. आदल्या वर्सा सगळें देवा सांगता आमी आसल्या, जेजू सांगता आसल्या आदल्या वर्सा ह्या नायट विजील जाता आसतना देवान दिल्लो संदेश 2024 कोण पुरा जेजूक लागीं सरतात, जेजू सांगता रावतात ते सगळे बचाव जातले म्हणून. आनी जेजू सांगता रावलेल्यांक खंडीच देवान बचाव केला आनी बरी नवें वर्स पळोवंक आमकां फावो केला. देखून ह्या नव्या वर्सा परत आज आमी तेत जेजू कडेन मागया, कित्याक आमकां ह्या संवसारांत एक सडवणदार आनी रक्षक आमचो सोमी म्हणून आमकां दिल्लो देवान. आनी ताणें आमची जतन केल्या, ताणें आमकां राखलां आनी सांबाळलां. आनी प्रत्येक जावन आयचो हो नव्या वर्साचो नवो पयलो दीस आमी हो संभ्रम आचरण करता आसतना आज आमी प्रत्येक जावन खंडीत जावन हें सगळें वर्स देवा सांगता रावोंक आमी प्रयत्न करया, देवाच्या सांगता जियोंक आमी प्रयत्न करया, देवाचे सकत आमी आपणावया. आनी चड ह्या वर्सा आमी देवाचें काम करूंक, देवाचें उद्धार परगट करूंक, हेरां खातीर विशेषतरा विनवणेचें मागणें आनीकी बळादीक करून आनीकी दैवीक शक्तीन आमी भरून सगळ्या संवसाराच्या परिवर्तना खातीर मागोवंक आमकां देव आपोवन दिता. आनी देवाची काकुलतानी कृपा आमकां हर एकल्यांक मेळटा. देखून आज हे संगती आमच्या मतीन दवरया. आनी आयचे आमी प्रत्येक जावन आमी पळयल्यार आमचे दुसरें रिडींग आयच्या दिसा आमकां गलतकाराच्या पत्रांत आमकां आयकूंक मेळटा. गलेशियन चॅप्टर 4 वर्स 4 to 7 थंय सांगता आमकां देवाचें उतर. पूण नेमलेलो काळ भरतीच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एका स्त्रिये तावन तो जल्मलो आनी नियमशास्त्र काल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले दमदूत करचे खातीर नियमशास्त्र काल तो जल्मलो. हर एकले आमी जावन आसा देवाचे सुवार्ता परगट करची मनशां. देवान आमकां अभिशेक केला, देवान आमकां प्रत्येक जावन त्या बौतिस्मा मारिफातूच देवान आमकां अभिशेक केला, पवित्र आत्म्यान आमकां भरला आमी सुवार्तेचे. आनी हे वर्स आमकां 2025 सुवार्तेचें वर्स जावन दी. आनी जिबल्यो आमच्या प्रत्येक जावन 2025 जुबलेवाचें वर्स. आनी जुबलेच्या वर्सा चड आनी चड आमी मेहनत काण घेवन देवाची सुवार्ता आमी परगट करया, जेजूक आमी परगट करया, जेजूक आमी जाता तितल्या जाणांक दिवया. हें 2025 जुबलेवाचें वर्स जाताना सगळ्या संवसाराचेर तो सुवार्ता परगट जावं दी. बळादीक तरान आमकां हर एकल्यांक उज्या बरी करून दी सोमी. आनी हे नवें वर्स खंडीत जावन आमी बळवंत जावन सोमेची सेवा करूंक जाय आनी खंडीत जावन बरीं कामां आमी करूंक मुखार या. ह्या वर्सा हें वर्स देवान आमकां दिलां जाल्यार खंडीत जावन वर्थे मोगान ताणें आमच्या हातीन दिल्लें आसा. आनी देवा सांगता जियोंक देवाची काकुळतानी कृपा हेरांकी मागोवंक, हेरांकी आमी देवा तें हाडूंक वावर करूंक देवान आमकां आज अभिशेक केला. देखून आज आमी ह्यो संगती आमच्या मतीन दरया. आनी नवें वर्स आमकां अत्रेगाचें आनी बरवशाचें आनी भावार्थाचें वर्स जावं दी आनी संतोशाचें वर्स जावं दी. आमच्या कुटुंबांनी शांती, समाधान, माय मोग एकवट लाभोवन दी. आमच्या कुटुंबांनी मागण्याचो स्पिरीट चडोवन दी. आमची कुटुंबां देवाक फावो ते परी स्वागत करची आनी जेजूक आमच्या जिवितांत काण घेवची तसलीं कुटुंबां आमची जावं दी त्या वर्सा.
आनी सर वायट जावन अवघड जावन अनवर जावन पिडेशी जावन हर एकल्या आमकां उचित मरणा जावन देव आमकां ह्या वर्सा राखून व्हरून दी हें जावनच आमचें मागणें आनी खंडीत जावन आमी हर एकल्यांनी कालच्या राती मागलें केलां आनी खंडीत जावन हें बरें जावच्या खातीर आज आमी प्रत्येक जावन मागया हें वर्स कितेंय अनवरां घडनातलें बरी अवघडां घडनातलें बरी आमचें कुटुंब सुरक्षीत जेजू राखून व्हरून दी आनी सांबाळून दी आनी दैवीक सगत तुमकां हर एकल्यांक आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या कुटुंबाचेर दराळमापान देव आमकां लाभोवं दी आनी हें वर्स आमकां समृद्धीचें वर्स जावं दी म्हणून आमी मागया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवारा आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक बरें वर्स मागता हॅपी न्यू इयर आनी तुमकां समेस्तां खातीर आज विशेश तरान देवाची दारां आशिर्वाद मागता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं